विसा उपरांत तुमकां येवकार. 70 तालुक्यांतल्या ग्रामपंचायतींनी निमणे प्रादेशीक आराखडे पावले. कांय ग्रामपंचायतींनी शेनवारा खासा ग्रामसभा घेवन प्रादेशीक आराखड्याचेर भासाभास केली. चडशा पंचायतींनी ह्या आराखड्याक विरोध केला. 70 तालुक्यांतल्या पंचायतींनी निमणे प्रादेशीक आराखडे पावले. केरी आनी पर्य ग्रामपंचायतींनी शेनवारा खासा ग्रामसभा घेवन प्रादेशीक आराखड्याचेर भासाभास केली. प्रादेशीक आराखड्याचेर हरकती दिवपाक 5 डिसेंबर ही निमाणी तारीख आसा. 70 तालुक्याक प्रादेशीक आराखड्याच्यो कॉपी उसरा मेळिल्ल्यान ही मुजत वाडोवन दिवची अशी मागणी बऱ्याच लोकांनी केली. तुम्ही कितें करतात आमी कितें करतात कामरून घेतात कित्याक तर बरें दिसता. हांव तुज्या पक्षाक बरें तुमकां सांगता परत हांव जाणटो म्हणून म्हाजे जाणटे आहात परत सांगात म्हणा एका घराक जर कोणी हात लाय जर तर तुमी सगळ्यांनी उपोशण करचें पडटलें आनी हो आराखडो कोणाकूच मानना. कित्याक ज्यो गोश्टी घडल्या तुमच्या गांवांत की आराखडो मानना. पर्ये ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा शेनवारात जाली. लोकांनी प्रादेशीक आराखड्याक खर विरोध केलो. 70 तालुक्यांतल्या चडशा ग्रामपंचायतींनी प्रादेशीक आराखड्याक विरोध केला. केरयेच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. नवी दिल्ली जाल्ल्या सॅफ कपाच्या पयल्या मॅचींत अफगाणिस्तान पंगडान भारताक 1-1 अशें आडोवन धरले. अफगाणिस्तान पंगडान गेमीच्या 5व्या मिनटाकच भारताचेर गोल मारलो आनी आघाडी घेतली. मात रोखडोच 10व्या मिनटाक सुनील छेत्रीन गोल मारून भारताक बरोबरी मेळोवन दिली. मात उपरांत अफगाणी पंगडान भारताक बऱ्यापैकी आडावन धरलो. भारताचो गोलकीपर करणजीत सिंगान मॅच सोंपता सामकी बरी कामगिरी करून भारताची आंतरराष्ट्रीय मळार लज वाटायली. भारताचो पंगड आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल रँकिंगांत बऱ्या सुवातेर आशिल्ल्यान ते जिखतले अशी आस सगळ्यांकच आशिल्ली. गोंयकार प्रशिक्षक सावियो मिदेराच्या ह्या भारतीय पंगडांत कॅप्टन क्लायमॅक्स लॉरेन्स, क्लिफर्ड मिरांडा, महेश गवळी आनी समीर नायक हे चारूय जाण खेळटात. भारताच्या पंगडांत गोंयकारांचो खडेगाठ असो आस्पाव आसा. झांबिया वांगडा जाल्ल्या फ्रेंडली मॅचींत हारले उपरांत सॅफ कपाच्या ह्या पयल्या मॅचींत जैत मेळिल्लें जाल्यार भारतीय पंगडाचो आत्मविस्वास वाडटा आशिल्लो. मात अफगाणिस्तानान सामको बरो खेळ केलो. गेमीच्या पयल्या कांय मिनटां भितरच बलाल आरेजोन मॅचीचो स्कोर 1-0 करून अफगाणिस्तानाच्या फावरात व्हेलो. 5 मिनटां उपरांत सुनील छेत्रीन अफगाणिस्तानाचेर पयलो गोल मारलो. उपरांत मात भारताच्या पंगडा कडल्यान व्हडलीशी बरी कामगिरी जावंक ना. सुनील छेत्रीक मेळिल्ल्या गोल मारपाचे कांय बरे चान्स ताणें चुकयले. पळयात ह्या मॅचीची कांय खिणचित्रां. Ball snatched away from Mahesh Gawli and he lets fly Karanjit Singh. Perfectly timed shot, perfectly placed shot to the far corner. There we see Steven Dias, crisp, hard and flat cross. Faizullah who made the mistake, didn't have good balance. Chetri and it was Sanjar Ahmadi with that crisp try. So it's Afghanistan made the last minute attacks instead of expectedly India. Ahmadi lets fly. Bureau report, Prudent Media. 2011-12 सिजनाच्या आय लीग सर्तींत बरोच रंग भरपाक लागला. 7तल्यो 7 मॅची जिखून धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आघाडेर आसा. तांच्या फाटल्यान आशिल्ल्यो मोहन बागान आनी चर्चिल ब्रदर्स आनी हेर नेटान खेळ करतात. पोरूचे वस्ताद साळगांवकार अजून पुराय फॉर्मान दिसनात. आतां ह्या सिजनाच्यो कांय म्हत्वाच्यो मॅची जातल्यो आनी तातूंतल्यान गुणतकट्यान बदल जावंक शकता. हे पळयात ह्या उमळशीक वाडोवपी आय लिगाचे सिजनांतले कांय सुंदर गोल.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.